नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. झेडपीक बीजेपी मोगो जीव्हीपीची युती, मात कितल्याशाच मतदारसंघांनी बंडखोरी. बीजेपीचे उमेदवारांक बीजेपीचेच कार्यकर्त्यांचो उपद्रव चढ. युतीचे गणिताचे खतखते, पळयात रिपोर्ट. झेडपीनी कोयराचो प्रश्न सोडवचो, रस्ते जाग्यार घालचे, दर्यावेळो नितळ करच्यो, शेतकाराच्या प्रश्नांनी लक्ष घालचे, उदक लायटीचो प्रश्न सोडवचो. बॅटल झेडपीत लोकांच्यो अपेक्षा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन राजीनामो दिवपाची शक्यताय. हायकमांड बाबुशाक काडिना जाल्ल्यान लुईझीनाच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न. उत्तराधिकारी म्हणून गिरीश चोडणकराची चर्चा. रेबीज जाल्ल्या कुत्र्यान फोडिल्ल्यान मिरामारचे लोकांचेर कलकल. रोगी कुत्रोक मेलो तरी त्या वाठारांत आनीकूय बेवारशी कुत्रे. सरकारा कडेन ना वखद. भलायकी मंत्री म्हणटा वाशिना आसात. आनी खेळांत वर्ल्ड कपांत टीम इंडियाक सेगीत 5वें जैत. आयर्लंडाक मारले 8 विकेटींनी. शिखर धवनाची सेंच्युरी, तोच मॅन ऑफ द मॅच. रोहित शर्मा, विराट कोहलीची बऱ्यापैकी साथ. खबरो विस्तारान. झेडपीक बीजेपी मोगो जीव्हीपीची युती जाली खरी, मात कितल्याशाच मतदारसंघांनी बंडखोरी जाल्या. पेडण्या 4 मतदारसंघांनी बीजेपीचेच कार्यकर्ते बीजेपी आड गेल्यात. बाणावले जीव्हीपीत कायतू आनी मिकीचे पेटलां. 6 मतदारसंघांनी मोगोचे वावुरपी बीजेपी उमेदवारां आड अपक्ष रावल्यात. 4 मतदारसंघांनी बीजेपीचे कार्यकर्ते मोगो आड अपक्ष रावल्यात. मोगो परस बीजेपीक बंडखोरीचो त्रास चड. थळाव्या फुडाऱ्यांनी आपल्याच पक्षाच्या युती आड अपक्ष रावून वेंचणुकेच्या गणिताचें खतखतें केलां. पळयात रिपोर्ट. बीजेपीन फुडें सरून मोगो आनी जीव्हीपी कडेन आनी 2 अपक्ष आमदारां कडेन झेडपी वेंचणुकेक महायुती केली. मात वेंचणुकेक राविल्ल्या उमेदवारांचें खतखतें पळयल्यार ताचो फायदो युतींतल्या खंयच्याच पक्षाक जातलो म्हणपाचें स्पश्ट चित्र ना. आतां हें उत्तरेंतलें गणीत पळयात. मोगो लडयता 2, भाजपा 23 सुवातींनी लडयता वेंचणूक. उत्तरेंत 3 मतदारसंघांनी मोगोच्या वावुरप्यांचो बीजेपीक त्रास. बीजेपीच्या मोर्जे, पाळी, नगरगांव मोगोचे कार्यकर्ते वेंचणुकेक. बीजेपीचे बंडखोर 7 मतदारसंघांनी बीजेपी उमेदवारा आड उबे. तोरशें, मोर्जे, हरमल, दारगळ, सुकूर, केरी 70, लाटंबारशां बीजेपीचे बंडखोर. उत्तरेंतलें गणीत पळयल्यार बीजेपींतली बंडखोरी बीजेपीक चड बादतली. आतां पळयात दक्षिणेंतल्या मतदारसंघांतलें गणीत. बीजेपी 11, मोगो 7, जीव्हीपी 5, बेंजामीन 1, आवेर्तान 1. बीजेपी मोगोक 4 मतदारसंघांनी बादता. मोगोच्या बेतकी, खानोळा, सांकवाळे, बारशें, उसगांवां बीजेपीचेच कार्यकर्ते वेंचणुकेत. मोगो बीजेपीक बादता 3 मतदारसंघांनी. बीजेपीच्या बोरी, शिरोडा, रिवणा मोगोचे वावुरपी वेंचणुकेत. बाणावले जीव्हीपीच्या मिकी कायतूचे पेटलां. बाणावले जीव्हीपी उमेदवार ना. दवर्ले आनी गिरदोळे बीजेपीचे बंडखोर बीजेपी आड. गोवा विकास पार्टीक विधानसभा वेंचणुकेत मेळिल्लें मेणवातीचें चिन्ह झेडपी वेंचणुकेत मेळचें ना. ताका लागून जीव्हीपीच्या 4 उमेदवारांक वेगवेगळीं चिन्हां मेळटलीं. गोवा विकास पार्टीक ही गजाल बरीच कोंत्र गेल्या. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. झेडपीनी काम करचें, कोयराचो प्रश्न सोडवचो, रस्ते जाग्यार घालचे, दर्यावेळो नितळ करच्यो, शेतकारांच्या प्रश्नांनी लक्ष घालचें, उदक लायटीचो प्रश्न सोडवचो. दक्षिण गोंयच्या कोलवा आनी आखेच्या लोकांचे हे प्रश्न. आमदार आनी पंचायतीक बरोबर घेवन झेडपीन वावर करचो. गटबाजीक लागून पंचायतीच्या कारभाराची वाट लागल्या म्हूण कांय लोकांक दिसता. बॅटल झेडपी रिपोर्टाच्या माळेंत कोलवा आनी आखेच्या लोकांच्यो झेडपी कडच्यान अपेक्षा. उदरगतीची कामां आनी वीज पुरवण सारकी उरची म्हूण झेडपींनी लक्ष घालचें. पोन्ने ट्रान्सफॉर्मर्स बदलून घेवचे म्हूण आकेचो प्रशांत काकोडे मागता. ZP has to follow up these jobs, no? He has to look after the roads. After the rain, nothing is done by this government. Panchayat, now ZP has to follow whether the Panchayat is doing or not. ZP has to look after that, no? There are so many transformers there as it is. There is no any improvement on those transformers. Every time the phase is going. थळावो आमदार आनी पंचायतीक घेवन झेडपींनी काम करचें. लोकांची शेतां भाटां सारकी पिकची म्हूण झेडपीचो वावर जाय म्हूण दवल्लेचो शेख असलम मागता.
पंचायतींतल्या गटांच्या राजकारणान खंय चड वाट लायल्या. MLA ताणें समजपाक जाय. त्यांनी तांकां एक पॉयंट दिल्लो, इलेक्ट्रिसिटी एक पॉयंट दिल्लो जाल्यार ते बाबडे आपणालो पंप हाडून एक बसोवन ते उदक शिंपपाक जाता. तो कोणाचो पॅनल रे? तो पॅनल ए तो आयला. जेन्ना बी पॅनल पडलो, डेव्हलपमेंट स्टॉप. कोलवा दर्यावेळ नितळ करात म्हूण कोलवेचो लोक मागतात. कोलवाचो सिवेजीचो प्रस्न अजून सुटना. थंय ट्युरिस्टांकूय वेवस्था सारकी ना. रस्ते काबार जाल्यात, लायट धड आसना. नळाच्या उदकाचे कटकटींनी झेडपींनी लक्ष घालचें म्हूण कोलवेकार मागतात. उदका पायपलायन जी पायपलायन 25 वर्सां आदी आसलेली बारीक आसलेली ती आतां आमकां मोठी जाय. दुसरें लायटीचें आतां कितली लायट पायट आमगे लायट वयता येता फिडर तुगे ट्रान्सफॉर्मर हे सारकें न्हय. सो ते चेंज जावपा जाय. ते बीच मातशें आमचे क्लीन करचे, टॉयलेट करचे आनी चेंजींग रूम करचे आनी गार्डन फावंडन करपाक. आनी हो तुमकां कोर्स दिसता पडटा रस्त्यार. हो तुमकां कोर्स दिसता पडटा. आतां कोर्साचे जायत लोक जोरावन पडटा. रस्ते, लायट, उदक, कोयराचे प्रस्न तश्शे आसात. हे फावट झेडपी पक्ष पावण्यार जाता. आतां तरी झेडपी शिस्तीन वागतले. आमदार मंत्र्या भशेन काम करतले म्हूण लोकांक आस्त. सरकार पक्षूय तेच उलयता. पक्ष पावण्यार झेडपी कितले जबाबदारी आनी शिस्तीन वागतात ते नवे झेडपी आयले उपरांतूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन फालेरो राजीनामो दिवन पक्षाचो कारभार आतां एखाद्या तरणाट्याच्या हातांत दिवपाची शक्यताय काँग्रेसींतलेच कांय जाण उलोवन दाखयतात. म्हयनो जालो तरी सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक काँग्रेसींतल्यान काडपा विशीं हायकमांड जाग माग करिना जाल्ल्यान लुइजीनाक तो प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाला. काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्षपदाची माळ AICCचो सचिव गिरीश चोडणकाराच्या गळ्यांत पडूं येता. सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेराताक काँग्रेसींतल्यान काडचो आनी ताका परत पक्षान घेवचो न्ही म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन 17 फेब्रुवारीक निर्णय घेतिल्लो. पणजे पोटवेंचणुकेंत BJPचे उमेदवारा खातीर वावर केल्ल्यान बाबुशाचेर काँग्रेसीन एक्शन घेतिल्ली. मात ह्या निर्णयाचेर हायकमांडान अजून शिक्को मारूंक ना. ताचे खातीर प्रदेशाध्यक्ष लुइजीन बेजारला. लुइजीन प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिवपाचे वाटेर आसा म्हूण काँग्रेसींतलीच सुत्रां सांगतात. म्हयनो जायत आयलो तरी बाबुशाक काडपा विशीं काँग्रेसीचो हायकमांड कांयच हालचाल करिना. लुइजीना खातीर तो आतां प्रतिश्ठेचो विशय जाला. कोण तरी नवो युवा फुडारी सोदून गोंयची काँग्रेस ताच्या हातांत दिवची म्हूण लुइजीनान थारायला. लुइजीनान तशें हायकमांडाक कळयलां. लुइजीनान पदाचो राजीनामो दिल्यार अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सचिव गिरीश चोडणकार GPCCचो अध्यक्ष जावपाची शक्यताय सध्या चर्चेन आसा. गोंयच्या काँग्रेस कार्यकारिणीचो गिरीशाक तेंको आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. GPCCन बाबुशाचेर एक्शन घेतली मात हायकमांड कांयच करिना जाल्ल्यान निमणें पद सोडपाची पाळी सध्या प्रदेशाध्यक्षाचेर आयल्या. एप्रील म्हणल्यार काँग्रेसीचो महासमितीचोय फुडारी बदलतलो म्हूण हवा चल्ल्या. तेच बरोबर गोंयचे प्रदेश काँग्रेस समितीचोय फुडारी बदलूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.